गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांनी येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. मडगांव गांधी मार्केटांतल्या कासा मिनेझीस बिल्डिंगेचो कांय भाग शुक्रारा राती कडेन अचकीत कोसळ्ळो. हातूंत कोणाकच मार लागलो ना. महत्वाची गजाल म्हळ्यार पालिकेन ही बिल्डिंग असुरक्षीत म्हणून जाहीर केल्या, पूण कांय लोक अजूनय हे बिल्डिंगेंत राबितो करून आसात. साश्टी तालुक्याचो मामलेदार प्रताप गांवकारान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. टेक्निकल क्लिअरन्सा खातीर जिल्लोधिकाऱ्याक अहवाल धाडटलो. जिल्लोधिकारी हे विशीं निर्णय घेतलो अशें प्रताप गांवकारान सांगलें. सायज तुमी हांगा पळयला न्ही, पळोवणी केला येवन तुमी कितें इन्स्ट्रक्शन दिलें आयज? इन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार बिल्डिंग रातची 3:30 तरी पार्टली कॉलेक्ट जाल्ली आसा. सो वॉटेवर इन्स्पेक्शन केला तेन्ना सम पार्ट त्या बिल्डिंगेचो एक कॉलम डॅमेज जालो आसा. सो FBI इन्स्ट्रक्शन दिले आसा की एंटायर एरिया शूड बी कॉर्डन विथ द रूफ्स. ओके, and also called CEO of Parga municipality. So तेणें म्हाका आपल्याक रिपोर्ट धाड म्हणला. सो प्रेझेंट सिच्युएशन कॉर्डनिंग करपाक लायला टू फील द टेक्निकल क्लियरन्स. आय विल रिपोर्ट टू माय कलेक्टर and let the report collector will take the decision. Casualty, sir? No casualty. Because just one thing, now that the municipality has declared this building as unsafe. I know any idea about it. No any idea. But presently, till further order, this area will be cordoned. Sir, by rope. Road we are to cordon. traffic is also ती झाला फाटल्यान जाला न्ही कॉलेक्ट करा ते. सो फ्रंट सायड कॉर्डनिंग करपाक लायला. शॉप विल बी क्लोज. सर अशें आनी खुबशे वाठारांत मडगांवच्या आसपास बिल्डिंग्स आसात. म्हाका तेची कांय आयडिया. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. लोकांक सतावपी प्रश्न आनी विधायकांचेर चर्चा करिनासतना सरकार कामकाजाचे दीस उणे करून वेळ मारून व्हरपाचो यत्न करता. विरोधकांनी आरोप केला. विधानसभेत कितलीशीच विधायकां मंजूर केल्यात, पूण तांचेर फावो तशी चर्चा जावंक ना. दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डान ह्या विधायकांच्या आड कोर्टांत वचपाची शिटकावणी दिल्या. विधेयकांक मंजुरी दितना तांचेर खोल्यान चर्चा जावपाक जाय, ना जाल्यार समिती स्थापन करची. ही विधेयकां फुडल्या अधिवेशनात मांडची अशी मागणी विरोधकांनी केल्ली, पूण सभापतीन तांचें म्हणणें आयकून घेवंक ना. देखून विरोधकांनी विधानसभेत बोवाळ घातलो. बोवाळात त्या विधेयकांक मंजुरी दिली. तशेंच कांय वेळ विधानसभेचें कामकाज तहकूब केलें. ते उपरांत विरोधकांनी पत्रकार परिशद घेवन हे विशीं आपलें म्हणणें मांडलें. आम्ही सरकाराकडे मागिल्लें बिझनेस एडवायजरीची कमिटीची मिटींग जाल्ली त्या वेळाचेर की हे सेशन जशें गेल्ले विधानसभेच्या वेळार तुमकां कॅटेगरिकली एश्युरन्स कन्सेन्सस जालो. स्पिकराच्या फॉयरांत आमी बशिल्ले की असेंब्ली शॅल बी एडजर्न टू मीट अगेन ऑन 19th July फॉर रिमेनिंग 10 days and the same business will be repeated. सो जेन्ना बिझनेस एडवायजरी कमिटी मिटींग जाली तेन्ना आमी क्लियरली सांगिल्लें की 10 दिसांचे मिनिमम उरले ते 10 दिसांचे सेशन घेयात आनी 3 दिसां भितर एक दिसाक आमी म्हाका दिसता 25 बी अशे 20-25 डिमांड पास केले आनी आतां काल 9 बिलां पास केल्या. आज 10 बिलां लिस्टेड आसा आनी बिलां कसली आसा? अत्यंत म्हत्वाची बिलां. पळय मायनिंग कॉर्पोरेशनाचेर बिलां तुगेले भूमिपुत्र ऑथॉरिटी म्हणून बिल आहा, तुझे हाजेर बिल आसा, एक कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अमेंडमेंट बिल आहा. अत्यंत महत्वाची बिल आसा जी वाचपाक आमकां कसोच टायम सुद्दां मेळूना. म्हणजे आमी सकाळी असेंब्ली येतात, रातचे 5 आमी वतात. म्हणजे इनफॅक्ट काल 2 बिलां तांणी भूमिपुत्र बील म्हणटा ते राती म्हणजे आज सकाळी 4:30 वरांचेर हाडून दिल्या. स्पिकरान उदळ फॉयरान मिटींग आपयली. चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, आमी मेन लिडर सगळे आशिल्ले आनी ताका रिक्वेस्ट केली की ही बिलां तूं आज सगळीं आसा ती 10 सिलेक्ट 11 सिलेक्ट कमिटी धाडया आनी सिलेक्ट कमिटीक स्टडी करली. 15 दिसांनी एक दिसाचें सेशन मागले एक्सक्लुझिवली टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट ऑन द बिल्स. लोक आमकां हांसतले भायर सगळे. लोक कितें म्हणटले, अरे कितें रे हेचे पयलीं रातचे लेट पर्यंत चलता म्हणून लोक हे करतात, हे कितें काय म्हणटा रातची असेंब्ली चलयता, रातची बिझनेस करतात अशें उलयतात. आता बिलां काल 9 बिलां पास केली. कालची बिलां तरी म्हणजे तातूंत अजून सिंपल आशिल्ली. गोंय काडपाचें, गोवा दमण आनी दीव आसा दमण दीव काडपाचें, गोंय दवरपाचें, 1-2 बिलां आशिल्लीं. बट देर आर नॉट. टुडेज बिल्स आर व्हेरी सिरियस. म्हणजे म्हजे कडेन बिलां आसा ती बिलांचें हेंच पळयलें जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें बिलां म्हणजे केदी हें आसा ती वाचपाक तुका 1-2-3 वरां तरी जाय. ही डीड नॉट एक्सेप्ट. आमकां ताणें आज वचून रुलींग दिवना. ताका सांगलें आमकां रुलींग दी.
आमची मागणी आहे ती सगळ्यांची. आमकां रुलींग दी म्हटल्यार धरून ना, कंपेल्ड अस टू गो टू द वेल, वेलाचेर वचून बोवाळ घेवन. आणि अशा पद्दतीन आतां एक तातूंत भितर एक बील आसा तें हाजें पंचायत अमेंडमेंट आसा. पंचायत अमेंडमेंट सेज दॅट एनी हाऊस विथ roofing you can go for a slab, you can cast slab on that with RCC poles. आता this requires amendment to the Town Planning Act. Town Planning Act कितें म्हणटा, Town Planning Actaचे definition is like this: building, roofing, re-roofing, everything is covered under the Town Planning Act. We may take the government back to the court on this. हे काय जावचें ना बिला बी. कोर्ट आहा, पॅन्डेमिकाच्या टायमार तांणी लूट मारली. जेन्ना गोंयची जनता मरताली, ऑक्सिजन ना म्हणून, तेन्ना मंत्री हांगाचे टेंडर करताले कितें आग्वाद जेल दिवपाक आनी कितें दिवपाक. सो जेन्ना जनता मरता तेन्ना हे पयशे जोडपाची रॅकेटां करताले. भूमिपुत्र तरी विल बी श्योरली चॅलेंज. आमी लिगल एडवायस, हांव आदवोगाद न्ही, वील टेक लिगल एडवायस. वी हॅव टेकन देम टू द कोर्ट एंड वन इन द पास्ट. काल सांगला म्हणटा Against the election engineering in the name of the bills. ही एकटी बिलां वचची ना, जशें 10,000 जॉब कांय जावचे ना अशी ही बिलां फुडें वचची ना. पूण लोकांक पिछार काडपाचें काम आनी मास्टर केलां तें तांगा हाडटा आनी दे युजींग असेंब्ली फॉर इट, फॉर द डेकोरम ऑफ द असेंब्ली इटसेल्फ. इफ यू सी दिस इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी. खंय उरलें आनी कितें. बॉयकॉट केला उरिल्लो कार्यकाळ असेंब्ली हातूंत, कारण जी बिलां आमकां वेळ दिनासतना तांणी घेतली आनी त्या खातीरूच आमी प्रोटेस्ट केलो. प्रोटेस्ट करपा फाटल्यान कारण आतां जे पंचायत बील ताणें घेतलां, आमच्या लिडर ऑफ ओपोजिशनान तुमकां सांगलाच, पूण तातूंत आनी एक गजाल आसा आनी ती म्हणजे एनईए नासतना आमी स्लॅब घालताले काय कितें. आज बारीक सारीक गोश्टी एनईए पयलीं वता, एनईएचे विशीं थंय कांयच करूं ना. हो एक गोश्ट आसा. आनी तिसरी गोश्ट आसा, ऑलरेडी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक तें आसा पॉलिसी आसा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता म्हणून आमी ती आतां जी कविता म्हटली आमी ती त्या खातीर म्हटली. तातूंत सगळें सरकार कशें चल्लां हें सामकें त्या कवितेंत दिलां. I say that I don't think so many bills in the history of one assembly इतले fast जाले. Assembly लांब करपाक जाताली. They requested the state minister, I said just give us some more time, at least important bills like तुगेले mining जावं तुगेले तें भूमिपुत्र म्हणटे आनी कितें पंचायत, this they need some more time. So we had an argument with him and I have to compliment them. He too fast and bill print करना आसतना पेपराचेर दिलां बिल बुक देखून प्रिंट करना आसतना इतलो फास्ट दिलां. I have complimented the chief secretary for doing such good work for them in view of the elections. So these things don't augur well in society. Administration also the administration म्हणटा काय ना, we must set a good example. So this is not a good example, this is a bad example, and somewhere we need to object to these things. Somewhere we need to show that our opposition is there as an opposition. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्यामचारी. पोगो विधेयक घेवन विधानसभेत वचपाच्या यत्नात आशिल्लो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब आनी ताच्या साथीदारांक पुलिशेन ताब्यांत घेतिल्ले. आरजीचे कार्यकर्ते विधानसभेत वचून बोवाळ घालीत ह्या दुबावांतल्यान पुलिशेन तांकां ताब्यांत घेतिल्ले. उपरांत तांकां सोडून दिले. आरजीचो मुखेली मनोज परब निवेदन घेवन विधानसभेत वयतालो. तो विधानसभेत गेल्यार कायदो आनी वेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावे ह्या दुबावांतल्यान पुलिशेन मनोज परबा सयत कार्यकर्त्यांक ताब्यांत घेतले. उपरांत तांकां सोडून दिले. हाचेर मनोज परब कितें म्हणटा तें पळयात. आयज म्हाका तेच खबर ना. आयज आमी म्हाका अशें तेंच्यान सांगलें की आयज आमी असेंब्लीन लेटरां दिवपाक वयतले. तांकां दिसलें की आमी थंय हजारांनी लोक व्हरतले म्हणून आनी आमकां तेका लागून प्रिव्हेंटीव एक्शन म्हणून म्हाका घरा कडल्यान उखल्लो. जस्ट इमेजीन दीस द सेकंड टायम तेंच्यांनी म्हाका घरा कडल्यान उखल्ला. घरा कडल्यान उखलून तेंच्यांनी म्हाका 5:30 बसयला हांगा आनी आतां थंय एसडीएमा कडेन व्हरोन हाडलो. थंय बॉन्ड सायन करपाक म्हाका एसडीएमान लायलो. तो म्हाज्या एडवोकेटान आमकां सांगलें तो बॉन्ड सायन करूं नाका, पूण तो आमी सायन करूंक ना. पूण आतां म्हाका डायरेक्ट तेंच्यांनी रिलीज केलो. म्हटल्यार हेचो मिनींग इतलोच की जें कितें आयज चल्लां पळय सकाळच्यान थंय विरेशाक अरेस्ट केले, तांकां डिटेन केले, सगळें इल्लिगल. तो इनवर्ड घेयना, दॅट इज इल्लिगल. तो बर्वे काय फर्वे कोण तरी सीएमाचो मनीस आसतलो तो फोन मारून सांगता थंय ते घेवं नाका म्हणून इनवर्ड. ह्या बोण्यांक हांकां बसयला तरी कोणाक सीएल्ले तुमी सगळे चॅक करून घेतलेले मरे भितर. लेटर आसली मरे ती लेटरां गोंयकारांची. जर तुमकां लेटरांय पडलेली ना, तुमकां पडला ते फक्त मायग्रंटांचे, वोट बँकांचे, गोंयकारांच्या लेटराचो तुमकां व्हॅल्यूच ना. ह्या पोगो बिलाचो तुमकां व्हॅल्यूच ना. तुमी असेंब्लीची फकाणां करून उडयल्ली आहा. आनी सीएमाक एक ह्या सगळ्या प्रेसाच्या माध्यमांच्यान सीएमाक सांगपाक सोदता हांव की तुज्या साखळे रावपाचें. आयज जाल्यार म्हाज्या मनान चड मनान येयला की साखळेत रावपाचें म्हणून.
तुका तुजी परिस्थिती जशी पार्सेकराची जाल्ली पळय त्याच्याकून वर्स्ट करतलो हांव. ही चॅलेंज करता तुका, हांव चॅलेंज करता. तू कापासतात आसा तुझ्या कडेन, तू आडोवन दाखय म्हाका. आयज तुज्या सकाळी मिटींग आसली दनपारां आमची, ती कॅन्सल जाली, फुडल्या विकान जातली. तुज्या कडेन कापासतात आसा न्हू, तू आरजीचो उजो साखळेंतल्यान आडोवन दाखय, पालोवन दाखय. कित्याक प्रत्येक घरांतल्यान लोक जेन्ना आमी घरान वयता तुका गाळयांचो फार करता, बुरशो गाळयो मारता, सांगपाक शकना हांव लायव्ह व्हिडिओचेर. सो ही तुजी लायकी इलेक्शनाक कळटली, तुजी पप्पूगिरी, तुजी दादागिरी, तुजी हुकुमशाही तुज्या बोल्सान दवर. कित्याक तू गोंयच्या चेडवांक आयज प्रोटेक्ट करपाक शकना, गोंयच्या बायलांक प्रोटेक्ट करपाक शकना, आनी ते असेंब्लीन नाटकां करताय. इंटरनॅशनल लेवलाचेर लॉच केल्ली आहा तुवें एवरी टायम. आनी तुमचो सरकार आयज सांगताय ऑक्सिजनान कोण मरोंक ना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सरकारी नेमाप्रमाण आमी योग्य ती खबरदारी घेतले, पूण एनजीओच्या प्रश्नाक जापो दिवपाक आमी बांदील नात. वास्कोच्या चिकन विक्रेत्यांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्या. वेवसाय आनी हेर परवान्याचें नूतनीकरण करून दंड भरपाची आमची तयारी आसा, पूण कोरोना महामारीक लागून आदींच त्रासांत पडिल्ल्या विक्रेत्यांक पिडपाचो खंयचोच अधिकार ह्या एनजीओक नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. कोरोना महामारीक लागून कांय परवाने मेळपाक कळाव जालो. उदका जोडणी खातीर अर्ज केल्लो, पूण मुरगांव पालिके कडल्यान योग्य तो प्रतिसाद मेळूंक ना, अशें एका वेपाऱ्यान सांगलें. कोयर उखलपा खातीर आमी पयशे फारीक करतात, पूण पालिकेचे कामगार कोयर उखलिनात हातूंत आमचो कितें गुन्यांव? एनजीओनी फकत मार्केटांतल्या चिकन मटन विक्रेत्यांक त्रास दिवचो न्ही, पुराय वास्को भोंवून तांणी हेरांचेरय प्रस्न उपस्थित करचो, अशी मागणी तांणी केल्या. मार्केट में जब हम रेंट पे शॉप चलाते हैं, थोड़ा लोग रेंट पे चलाते हैं, थोड़ा लोग ओनर है, तो हम लोग क्या बोलता है कि म्यूनसिपालिटी का जो भी है, हम लोग जो भी काम है क्या है, हम जो भी करने को रेडी है. लेकिन हम म्यूनसिपालिटी में इतना बाहर भी एक्शन किया था कि बाहर इलीगल बहुत है शॉप, कम से कम 30-40 शॉप है. तो हम लोग क्या है म्यूनसिपालिटी को अप्लाई भी किया था कि इतना इलीगल शॉप चल रहा है, सब चल रहा है, उस पर एक्शन ले, कुछ करो. लेकिन म्यूनसिपालिटी अभी तक कुछ नहीं किया. हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं म्यूनसिपालिटी को कुछ तो एक्शन ले लो. तो हमारा ये हमारा डॉक्यूमेंट है जो पूरा ड्रग्स का ये है पूरा है, थोड़ा रिन्यू किया है, थोड़ा नहीं किया है. लेकिन हम क्या करते हैं, रिन्यू करेगा, हाँ थोड़ा लोग लाइसेंस रिन्यू किया है, नहीं किया है, उसका जो भी फाइन है हम भर के पूरा हमारा काम हम लोग पूरा करेगा. लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूनसिपालिटी का मार्केट में 75% धंधा कुछ भी नहीं है, 75% पूरा धंधा बाहर है. तो हम लोग क्या बोलते हैं 25% हमारा धंधा इधर है म्यूनसिपालिटी में. तो हम लोग भाड़ा भरता है, म्यूनसिपालिटी का कचरे का ये भरता है, सब भरता है. लेकिन 7,000 भाड़ा भरता है, तो म्यूनसिपालिटी का भी भरता है, कचरे का भी. तो हम क्या बोलते हैं, हमारा भी कुछ मार्केट का इतना धंधा डाउन हुआ है कि बहुत कम हुआ है. तो मैं क्या सोच रहा है कि थोड़ा बाहर का भी थोड़ा एक्शन लो, इलीगल है वो भी थोड़ा बंद करो. हम जो मार्केट का जो भी है म्यूनसिपालिटी का रूल से हम लोग पूरा सही. इशू हुआ है जो पानी वाटर कलेक्शन हमको है वो बोरिंग का है बोल के बोला था उस जो आए थे. तो अभी हम लोग ऑलरेडी एक एनओसी दिया था म्यूनसिपालिटी और पीडब्ल्यूडी के अंदर कि हमको पानी चाहिए, नल का कनेक्शन चाहिए. तो वो लोगों ने म्यूनसिपालिटी की तरफ से बहुत लेट हो गया. फिर अभी अगर म्यूनसिपालिटी हमको हेल्प करके अगर देता है तो हम लोग रेडी है लेने के लिए. हाँ, एनजीओ का इंस्पेक्शन मतलब एनजीओ को तो इधर राइट नहीं है आने के लिए. ओके, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट आया है तो हम लोग उसको फॉलो करेगा. हाँ, उनका जो भी ये है, हमारा जो भी अगर पेपर क्लियर नहीं है म्यूनसिपालिटी जो भी है लाइसेंस या फिर फूड एंड ड्रग्स जो भी है वो पूरा क्लियर करेगा हम लोग. क्यों, अभी 2 साल तो लॉकडाउन में ही चला गया हम लोग का, अभी उतना बिजनेस भी नहीं है इधर मार्केट में. तो जैसे ही सब प्रॉपर होएगा हम लोग का एक लेवल में आएगा, हम लोग शुरू करने का करेगा. आम्ही हे मार्केटान आम्ही 30 वर्सां जाली आमकां हांगा बिजनेस करता. आमी आमचे कडेन सगळे पेपर आसा, ते PDFचे आनी कितें कितें पेपर ते हा आमचे कडेन सगळे आसा. भायरचे कोण कोण लोक येता इंजो म्हणून आनी आमकां कितें एलिग्रेशन घालता आमचे कडेन हे ना ते ना. आमी कितें आहा ते पळय आमी सगळे करपाक रेडी आसा. आमकां भायर हे मार्केट म्युन्सिपालिटीची लोकांची ना, म्युन्सिपालिटी आमकां जो सांगता आमी तेंचे आयकपाक रेडी आसा. क्लीन ना, क्लीन करपाचें म्युन्सिपालिटीचें काम, ते आमचें काम ना क्लीन करपाचें. आनी ते आमकां सांगता कितें तेंचे कडेन हे पेपर ना ते पेपर ना, आमचे कडेन सगळे पेपर आहा. गव्हर्मेंट सर्वंट आमकां सांगले जाल्यार आमी तेंकां रिस्पेक्ट दिता. आमी इंजयचे लोक आहा तेंकां आमी रिस्पेक्ट दिवचे ना, कित्याक आमची मार्केट म्युन्सिपालिटीची मार्केट आसा आनी आमचे आमदारूय आमकां खूब सपोर्ट करता आमकां बिजनेसकार लोकांक. हे म्हणून आमच्या आमदाराक लागून आमी आज हिंगात आमी पावल्ले आसा आनी आमी
फुडल्यान बी आमचे आमदार कितें सांगता, आमची म्युन्सिपालिटी कितें सांगता, आमकां गव्हर्मेंट कितें सांगता, आमी तेका फॉलो करतले. आमी एन्जॉय कोणाक आमी फॉलो करचे ना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 41,649 कोरोना केशींची नोंद जाली. जाल्यार कोरोनाक लागून 593 जाणांक मरण आयलां. बरे जावप्याचो आंकडो वाडला. बरे जावपाचें प्रमाण 57.36% आसा. कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 3.16 कोटींचेर पावला. 4.23 लाख जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलां. भारतांतल्या सक्रिय कोरोना केशींचो आंकडो 4,08,920 पावला. एकूण केशींचे तुळेंत 1.29% एक्टीव केशी आसात. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर 2.42% आसा. जाल्यार दिसपट्ट्या केशींचें प्रमाण 2.34% आसा. दिसपट्ट्या पॉझिटिव्हिटीचें प्रमाण फाटल्या 54 दिसां सावन 5% परस उणें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. नुस्तेमारी वेवसाय 1 ऑगस्टा साकून चालू जाता. देखून कामगारांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन जावचें ह्या उद्देशान पुलीस निरीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसायान नुस्तेमारी संघटने कडेन चर्चा केली. आमी आतां पास केले मोठी फिशरीन ताका आमी लिस्ट दितले. जे लोक आसा 20-25 लोक आसता बोटीचे 30 जावन ते आमी लिस्ट दितले. लिस्टा प्रमाणे आमी ते बोटीचे मनशांक घातले आनी ते लिस्ट आमगे पुलीस स्टेशन ताका आसतले ताकाय मेळटले. ते हेजेर आमी ते चलयतले कित्याक आनी ते प्लस आमी फिशरी हें दिता इन्शुरन्स दिता. केन्ना कितें जालें बोटी कितें जालें ते लिस्टा प्रमाणे ते तुम्ही इन्शुरन्स केले कडेन आसा हय. आनी आधार कार्डाची कितें जाले कडेन आसा की आधार कार्डाचो हो एक व्हडलो इश्यू आसा की थोडे जे आसात ते आधार कार्डाक झेरॉक्स घेवन येतात. ती थोडी म्हणटात पुलिसय बी ते कोताय ना ओरिजिनल जाय पडटा. तेजें कितें डिस्कशन तेजे डिस्कास आमच्यान आमचे आतां थिंग कितू पयस वचों जायना सद्या ते मेळ्ळे तेजेर आमी सांगितलं साहेबा आनी आमी कांय करूं जायना. सो त्या झेरॉक्स नाजाल्यार तेका कितें आहा तेजेर आमचे आयडी घेतले आनी फॉर्म भरले. कित्याक तेजे सद्या बर्थ सर्टिफिकेट ते आसता ते आमी हें करतले आनी बोटी फांच्यान चालू जाता 1 तारखेच्यान म्हणून आमी कोऑर्डिनेशनाक ती मिटींग उलयली. एसोसिएशन मेंबर्स ट्रॉलर वचून आशिल्ले तांचे कडेन आमी ह्या वर्साक चॅकिंगाचे प्रोसिजर कितें आसा सेट करपाक मिटींग. सो कितले बोटवाले हे आसले आनी कशें तुमकां कितें दिसता कितें सांगू पड एसोसिएशन मेंबर्स आसा आमी तांचे कडेन डिस्कस करता ते वचून मागीर तांचे मेंबर्साक सगळ्यांक कोविडा खातीर तुमी फक्त सर्टन मनशाक डिस्कस आमी फक्त एसोसिएशनाक सांगलां आमी कशें प्लॅन केला तें चॅकिंग ह्या वर्साचें त्या प्रमाणे आमी चॅकिंग करतले. खंयच कन्फ्युजन नाका म्हणून मिटींग घेतली. आतां आमी तांकां जेटीचेर चॅक करपाचें डिसायड केलां. आनीक आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाचे बी आशिल्ले हांगा. सो फिशरीज आनी पुलीस आनी एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन करून आमी ट्रॉलरांचेर हें दवरतले चॅक दवरतले. आज कुडबान जी जेटी आसा ह्या जेटीचेर जो कोस्टल बेल्टाचो जो PI आसा राजेंद्र प्रभुदेसाय हेणें आज सगळी बोटीवाल्यांक घेवन मिटींग घेतली. आनी ह्या मिटींगेचो एकूच उद्देश म्हळ्यार जे जितली लेबर येतात हे लेबर जे आसात हेंचें सगळें स्क्रिनींग जावपाक जाय, हेंचे रिकॉर्ड उरपाक जाय. आज PIन तांकां डायरेक्शन दिले कडेन आसा जितली लेबर येतात जितली बोटी लेबर वयतले तितलेच बोटीचेर परते लेबर येवपाक जाय. जर खंय जर मिसींग एक जर जालो जाल्यार प्रॉब्लेम क्रिएट जातले. आनी हेच्या चड म्हणलें जाल्यार जे लेबर येतात ते थोडे लेबर येतात ते फक्त आधार कार्डाची झेरॉक्स घेवन येतात आनी हो एक खुबसो मार येवपाक शकता. कित्याक आधार कार्डाची झेरॉक्स ती पुलीस जेन्ना व्हेरिफिकेशन करता तेन्ना तांकां स्कॅनिंग करता जाल्यार त्रास जाता. कित्याक आधार कार्डाचेर एक जर फोटो काळे उरता तर तो तांकां सारको दिसपडना होच काय म्हणटकीर ह्या हेचे खातीर तेणें तांकां डायरेक्शन दिले कडेन आसा. जाता जाल्यार तुमकां एक रिक्वेस्ट करता की जो ओरिजिनल आधार कार्ड आसा तें घेवन वयचें. ते जर प्रॉब्लेम कितें भितर उदक पडटलें कितें जाता तें प्लास्टीक कवरां घालचें आनी तें दवरचें. कित्याक कोस्टल बेल्ट पुलीस आसा ते हांगाच न्हय खंयी मदीं सुद्दां दर्या मदीं चॅक करपाक शकता. म्हणटकीर जे मनशा कडेन हे आधार कार्ड आसा ते बऱ्या पडटलें. आनीक दुसरें PI जो आसा राजेंद्र प्रभुदेसाय ताणें हेंय सांगलां की हे आपूण जात तितले बोटीवाल्यांक त्रास करनासतना हांगा चॅकिंग करतलो. कित्याक हांगा जर चॅकिंग केल्यार मातशें बऱ्या पडटलें. कित्याक बोटीवाल्याली एक मागणी आसा की जर दर्या मदीं जर बोट येता आसतना जर थांबयली जर तांकां खुबशे डिफिकल्ट जाता रावपाक.
म्हणून त्यांनी एक सजेशन दिले कडेन आसा की त्यो बोटी जे लेबर आसा तांकां जर सगळे चॅक करता जाल्यार हांगा करा म्हणून आनी PI एग्री जाला आनी PIन सांगला की हांगा आमी हांगच्यानूच स्टार्ट करतले चॅकिंग करपाक. आनी एक मोठो इश्यू आसा तो हे जे पुलीस आसात, हे जे कोस्टल बेल्ट आसा, ह्या कोस्टल बेल्टाक एरिया जी आसा ती माजोर्डा साकून ते काब दरामा आनी इतल्या जाग्याचे कोस्टल बेल्टा फुडें फक्त पुलीस स्टाफ आसा कमी आसा. म्हाका दिसता आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा कोणाक 15 सुमार स्टाफ ह्या कोस्टल बेल्टा कडेन आसा. तर आमी आनी पुलिसे वतीन आमी मागणी करता, तशेंच जे बोटीकार आसा तेय मागणी करता की ह्या जे पुलीस स्टेशन आसा ह्या पुलीस स्टेशनाक चडसो स्टाफ तेणी आनी वाडोवचो, कित्याक हे ज्यो बेल्ट आसा हो कमी आसले कारणान हांगा पुलिसेचो खूब कमी आसा, जायना. म्हणून आमी मागता की ह्या पुलिसेचेर ताण खूब पडटा, कित्याक माजोर्डा साकून जर तूं काब दराम वयतलो जाल्यार हे पुलीस स्टाफ पावना. म्हणून एक मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन हो जो बेल्ट आसा ह्या ज्या पुलीस स्टेशनाची ज्युडिशियरांक जी जेटीची जे काम जे आसा तांकां पुलीस स्टाफ दिवचो म्हणून. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत फुडल्या कांय वरांत कमी अदीक प्रमाणात पावस झडटलो. अदीमदीं पावसाचो नेट वाडपाक शकता. पावसा बरोबर 40 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.